मोगळा भाव भयण्यो, आज दोनूय वाचपांनी आमी देवाच्या बोगसोण्याचे मीत मेर नासलेल्याचे मोगाचें जिवीत पळयता. पयल्या वाचपान देवाक इस्रायल लोकांक सुटका दिली, इजिप्तांतल्यान सुटका दिली तेन्ना तांकां तांबडो दर्यो पार करूंक जाय आसलो आनी ती उदक त्या दर्याचें दोशी जावन तांकां इजिप्तांतली भायर सोडयली. 40 वर्सां उपरांत तांकां बासायल्ल्या देशांत, बासायल्ल्या जमनी तांकां भितर वचूंक जाय आसलें तेन्ना जॉर्दन नदीचें उदक थांबोवन दोशी करून तांकां बासायल्ल्या देशांत भितर सरोंक देवान दिलें. आनी ही उदक भितर भायर सरोंक आनी भितर सरोंकचे घडणी आमी आमच्या बाप्तिस्माच्या उदकांतल्यान पळयता. बाप्तिस्माच्या उदकांतल्यान आमकां पातकाच्या जिवितांतली सुटयली, जे वायटान देंवचारान आमचें जिवीत स्विकारलें ते मूळ पातकांतले आमकां भायर काडून देवाचें जिवीत अनुभवूंक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां फावो केलें. पातकांतले जिविताचे भायर काडून देव जिवीत अनुभवूंक, देवाचे जिवितांत भितर सरूंक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां देवान कृपा दिली. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू म्हणटा, जो कोण दुसऱ्यांक बक्षिता, आपल्या देवाचो मोग दिता, ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. आनी एक ओपार सांगता एका दुश्ट सेवकाचो, जाणें आपल्या ताच्या मालकाक, ताच्या धोनयांक जायते रीण फारीक करूंक जाय आसले. क्रुटांनी 500 क्रूट ताणें ताका ताच्या धोनयांक दिवंक जाय आसलो, जावं मालमत्ता पयशा वरवीं. जेन्ना दोनी हिशोब घेतालो तेन्ना ताणें पळयलें ह्या चाकरा लागीं ताचें रीण फारीक करूंक जावचें ना. ताणें ताका धमकी दिली, तुज्या बायल भुरग्यांक, तुज्या मालमत्ता तूं वीक आनी म्हजें रीण फारीक कर. मातसो राव, तोकूस घेवन हांव तुजें रीण परतून दितलो म्हूण तो दोनया लागीं मागता, दोया मागता. दोनी ताचें रिणूच न्हय पूण सगळें ताचें कितें दिवचें आसलें तें बक्षिता. आनी थोड्या वेळा उपरांत हो चाकर, ताच्या वांगड्या चाकराचें ताणें ताका 100 दिनार दिवंक जाय आसले. ते दिना म्हणून ताची गोमटी पिडून ते रीण फारीक करूसर ताका बोनकोणीन घालता. हे दुसरे दुखवलेले ताचे वांगडी सेवक धोनयाक वचून सांगतात, अशें अशें केलां. सो दोनी ताका आपयता, म्हणटा हांवें तुजें इतलें क्रुटांनी रीण तुजें हांवें भोगशिलें आनी तूं तुज्या एका सेवकाक थोडे लाख पयशे तुका परतून दिवचे आसले, ताका तूं भोगशिना. दोनी ताका ते रीण फारीक करूसर बोनकोणीन घालता, ताची सगळी मालमत्ता घेवन वयता. मॅथ्यू 5, जो कोण दुसऱ्याक दया दाखयता ताका देव आपली दया दितलो. असलें जिवीत मॅक्सिमिलियन मारिये कोल्बे, भाग्यवान मॅक्सिमिलियन मारिये कोल्बे याज्ञीक हो फ्रांसिस्कन मिशनरी. जपानान वचून ताणें मिशनराचें काम केल्या उपरांत परतून ताच्या देशान वयता, पोलंड. आनी त्या वेळार दुसरें महायुध्द चालू आसलें. ताका हे जर्मनाचे जेस्तापो लश्कर कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान बोनकोणीन घालतात. मॅक्सिमिलियन कोल्बे
वो यादनीक ताका सायबीण मायचे देवस्थान एकदम आसलें आनी देखून तो एक असोसिएशन सुरू करता, आर्मी ऑफ मॅरी इमॅक्युलेट. आनी सायबीण मायच्या नांवान वर्जन इमॅक्युलेट मॅरी तिच्या घोटायेन तो मिशनरीचें काम करता. आनी तेन्ना तो तें कार्य करता आसतना ताका बोनकोणीन घालतात. आनी थंय बोनकोणीन घातल्या उपरांत ताणें पळयलें एका फामिलीच्या मनशाक जिवेशी मारचें आसलें. ताचे चुरचुरे करता आनी ताका हीं उतरां ताच्या कानार पडटात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो त्या परस व्हड मोग कोणाक ना. हें जेजून आपलोच जीव आमकां ताचे मोगाचे करच्याक दिलो. तेंच मॅक्सिमिलियन कोल्बेन केलें आनी आपलो जीव ताणें दुसऱ्या खातीर व्हरपिलो. सो मोगाळ भाव भयणीनो, एकामेकाक बोगसून जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोगशिता तेन्ना आमचींच पातकां आमचेंच दूख पयस जाता. नाजाल्यार जितले फावटी आमी दुसऱ्याक बोगशिना त्या पातकांचो भार आमच्या मनान आनी काळजान आसता, आमचे सगळे जिविताचे नश्ट करता, जावं भलायकी वरवीं जावं सोयरीक एकामेकाताय. सो हे मनान धरून ह्या मिसांत कृपा मागुया आमी बोगसणेची आनी देवाच्या मोगाची मनशां भुरगीं जावं.